याज्ञिका कियोकाद्यू गीत गाऊया A2 पेज 1. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच मोलान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोलान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज दिवन तुकाय कृपा दिवं. आनी आयज हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवन तुमा सोमेस्तांक माय मोगाचो येवकार. म्हज्या प्रिटशनू आयज मिसाचो विशय आमी घेता म्हणल्यार मारये भाशेन मारये उस्तोरी ओगेपणान आनी सेवा चाकरी करून दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करून आपलें जिवीत चाललें. तर आमकांय ती उस्कायता हेंच करूंक जिवितांत. तर ही कल्पना आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी ह्या मिसाचे खोल मनान भितर सरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवी आसूं. कोडे आमच्या कुटुंबांत आमच्या समुदायांत आमच्या वाड्यांत मारये भाशेन आमी सेवे चाकरीची मनशां जावंक ना. जायते आपलेपणान आमी बोल्ला म्हाका कित्याक पडला असलें आमचें धोरण जालां म्हूण देवा लागीं आमी ह्या वेळार भोगसणें मागुया. आमचे दोळे धांपून इपिराजिताची रितीन वांटो घेवया. अंकवार मारिये आमची सोर्गींची आवय. तिणें आपल्या आख्खें जिवीत दुसऱ्यांचे सेवे चाकरेन सारलें. मोगाला जेजू जायते पावटी म्हज्या कुटुंबान समुदायांत आनी वाड्यांत मोज्यान जायतें बरें करूंक जातालें. पूण कालती आनीक ल्हान जावचे सुवातेर
हांव व्हडपणान भरून म्हाका कित्याक पडलां अशें म्हजें जिवीत जालें. म्हज्या पेल्याची मोगान सेवा करचे बोलदेक हांवें तांची बेपरवा केल्या, तांकां अपमान केला. म्हाका बोगस सायबा, सोमिया काकुतकोर, सोमिया काकुटकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुटकोर, सोमिया काकुतकोर. सोमिया काकुटकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमा सोमेस्तांक सासणाच्या जिविताक पावोवन आमेन. प्रार्थुया. भुरग्यांनो, तुमकां कितें जाय तें ह्या वेळार ओगेपणान हात जोडून देवा लागीं मागची. आमचे खातीर मागतना आशलन दायेसाचे भलायके खातीर बी आमी मागुया. स्वरूप पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, तूं अगणीत मोवाळायेचो बाप. तुजे लागीं मागतोल्यांक तांकां फावो जाल्ले परत चोड आनी तांणी आशिल्ले परत चोड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सोर आमची पातकां बोगोस आनी जे आमी मागूंक फुडें सरोनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकवटांत जियेतान राज करता देवा सासणांच्या सासणांक आमेन. भागिवोन पावलोन रोमकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्यान कसल्याय दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात. पेल्याचो मोग करात, ताणें समूट पारली. प्रोद्वार करूं नये, जिवेशी मारूं नये, चोरूं नये, खोटी आशा दवरूं नये आनी हेर कसली आज्ञा आसा जाल्यार ह्या एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्यात. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना, म्हणटोच समूट सगली मेळून मोग. ह्या आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. अनेकदां म्हणुया, आयज तुमची काळजां दारून करूं नाका. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर कोडप आमचो तारूक, ताका वाखाणुया. जबाब, आयज तुमची काळजां दारून करूं नाका. सोरपोड पडात ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगलीं ताची पोरजां चोरवा वेल्यो शेळयो. जबाब, आयज तुमची काळजां दारून करूं नाका. मेरीबाग आनी ओळोन्यांत मासा केलें तशेंच तुमची काळजां फातरा वरवीं दारून करूं नाकात. जबाब, आयज तुमची काळजां दारून करूं नाका. उद्गार, Soy sorbes porok, soy sorbes porok, soy. Soy sorbes porok, soy sorbes porok, soy. आसलो जेजू सवें कुर्सार, आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेंगेंत हाडूं आतां, दोळेन ताणें आमचे आदीं केला. Soy sorbes porok, soy sorbes porok,
soy, 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 soy. Soy sorbes porok, soy sorbes porok, soy, 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 soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे असून तुमची सोबी असो. जोहां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. गालिलेच्या काना गांवांत एक लोक नासलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लोग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक हापोवणें आसलें आनी ते समोई सोरो सोंपलोलो. तेन्ना जेजूच्या आवयन ताका म्हटलें तांचे लागीं आनीक सोरो ना. जेजून तिका म्हटलें ओस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हटलें तो सांगीत तितलें तुमी कोरात. थंय जुदेवाचे शुद्धी करपाचे रिती पोरमोणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कोडशे जाताले. आनी जेजून ताका म्हटलें दोणां उदकान भरात. आनी ताणें ती वतसर भरलीं. तेन्ना ताणें तांकां म्हटलें तांतलें इलें काडून लग्ना जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. ताणें तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक छाकून पडयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकडो आसलो, पूण उदक काडलोलें तें चाकर मात जाणो आसलें. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक हापोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें आरे सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरें पियेतूच ओडको तो वांटात. पूण तुवें बरो सोरो आतां पुर्यान दवरलाय तें कितें? ही आपल्या खुणा मदली पयली खुणा जेजू गालिलेयाचे काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही. वखणी तुका क्रिस्त. म्हज्या भोव प्रिटिशा भुरग्यांनो, आयज आख्या भारतान 2 दीस म्हत्वाचे आमी समारंभाव. सांगशात तुमी कितें तें? पयलें म्हणल्यार शिक्षकांचो टिचर्स डे आनी दुसरें म्हणल्यार आयज मदर टेरेसा मेल्यार 23 वर्सां भोवतात. सप्टेंबराचे 5वेर 1997 वर्सा ती कलकत्ता मेली. तो तिका घेवन हांव थोडोसो नियाळ करूंक सोदतां आयच्या विशयाचेर. मदर टेरेसा 2 कोटेशन्स आमकां दिता आनी ते म्हणल्यार पयलें इंग्लीश भाशेन म्हणटा सर्वीस इज द रेंट वी पे फॉर आवर स्टे इन दीस वर्ल्ड. दुसऱ्याची सेवा करतना तो जावन आसा रीण. आमी रीण ओ रेंट फारीक करता आमचे ठिकाण ह्या संवसारांत रावूंक. आनी दुसरें म्हणटा ती म्हणटा हांव एक पेन्सिल देवाच्या हातांत. तो सगळें बरयता म्हज्या जिविताचें पेन्सिल घालून. ताका कितें जाय तें तो करता आनी हांव फकत म्हजे हात दिता. म्हज्या प्रिटिशा भुरग्यांनो, 2 वस्तू म्हाका दिसून येतात ह्या उतरा वरवीं. मदर टेरेसा
दुसऱ्यांचे सेवेक ती सदांच आसली. दुर्बळांच्या सेवेक, कोण नासलेल्यांचे सेवेक आनीक वायटान सांपडलेल्या सेवेक ती आसली. आनी ते सगळे सेवेच्या मनान कोत्ताले. इनाम तिका कांय नाका आहलें. ती कोत्ता कित्याक जेजू दर एका मनशा सोबे जेजूचें रूप ती पळयताली. म्हणटच सेवेच्या मनान ती लोकांक बरें कोत्ताली. दुसरें म्हणल्यार मारिया ट्रिजा जावन कितें ती कोत्ताली ते देवा ती ओगेपणान कोत्ताली. पेरगांव घाली नासली, पोत्रांची ती घाली नासलेली, रेडिओचेर कांय करिनासली. ओगेपणान ती तें काम कोत्ताली. आनी म्हाका दिसता तिका हें करपाक खंयसर स्फूर्ती तिका मेवल्या सायबिणी वरवीं. सायबिणी वरवीं मारिया जावन आसा एक अस्तोरी सेवे चाकरेची. आनी तीच म्हणटा हांव सर्वेस्पराची चाकोन. आनी दुसऱ्यांचे सेवेक ती वेता. एलिझाबेथाचे सेवेक ती वेता. आनी जेन्ना ती सेवा ती कोत्ता व्हडले बोवाड करिना. आयज दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयला मारिया लग्नाच्या वस्र्यान ती वेता आनी थंयसर सोरो सोंपलोलो. तिच्यान म्हणून येताले म्हाका कित्याक पडला सोऱ्याचें काम, कारबाऱ्याचें काम, न्हवऱ्याचें काम हांव कित्याक भितर सोदतली. तें करूंक ना तेणी. मारिया वचून तें जेजूक सांगलें. आनी कोण भाशेन तें सांगलें? ओगेपणान, पेरगांव घाली नासतना. आनी खरेपणी म्हज्या प्रिट्शनू आयज पयल्या वाचपान कितले सोबीत सुंदर भाग्यवन पावलो म्हणटा दुसऱ्या सोबे कसले रिणान रावनाकात. एकूच रीण जावन आसा तांची सेवा. तेंच तें रीण करून तुमी जिवीत जालात. म्हज्या प्रिट्शनू तुमी व्हडलीं जावंक सोदतात जिवितांत. आयज मारिया, आयज मदर ट्रेसा आमकां देख दिता. पयलें दुसऱ्यांची सेवा करपाक. आमच्या घरांत, आमच्या समुदायांत आनी इस्कॉलांत दुसऱ्यांची सेवा करूंक, दुसऱ्यांक आदार दिवंक. आमकां गमता कोणाक आमच्या आदाराची गरज, तुमी म्हणचें न्हू म्हाका कित्याक पडला, ताका जाय ते भाशेन कोण दी, वो ताका येवन म्हाका सांगून दी. ना, हें मारयेचें मन न्हय. मारिया म्हज्यान कितें करूं येता दुसऱ्या खातीर हो तिचो व्हडलो हुस्को. दुसरें जेन्ना कितें आमी बरें कोत्ता दुसऱ्यांक पेरगांव घालूंक वचनाकात. हांवें तें केलां, तें केलां, हें केलां, ताका आदार दिला, ताका गरजेक पावला, तें म्हणिनाकात. आनी तिसरें जाणो जाय जेन्ना ओगेपणान आमी कितें कोत्ता आनी दुसऱ्या खातीर कोत्ता तें जेजूक आमी कोत्ता. म्हज्या ल्हानांतल्या म्हज्या भावाक कितें तुमी बरें केलां तें म्हाकाच तुमी केलां म्हूण समजात. तर म्हज्या प्रिट्शनू भुरग्यांनू तुमच्या घरांत जाता तितलें बरें करीत रावात. जाता तितलें दुसऱ्याच्या गरजेक पावात. घोडये तुमच्या शेजाऱ्यांत, तुमच्या कुटुंबांत जाणटीं आसात तांची सेवा करात. तुमच्या भोंवतणी समुदायान जाणटो लोक आसा, पिडेंत लोक आसा, वचात तांकां भेट दियात. पूण मातशें मास्क घालात, कित्याक कोरोना वायरसा लागून खबर घेयात तांची सेवा करात. आनी हे भाशेन तुमी मारये भाशेन जातली. तर आयज होच संदेश पयलो हांव घेता म्हाका आनी तो संदेश तुमकां हांव दिता. मारये भाशेन दुसऱ्यांची सेवा ओगेपणान करुया.
होच आदार ह्या मिसांत मागुया. आतां उबी रावया आनी थोड्योश्यो गरजो आमच्यो देवा मुखार आमी घालुया आनी आमचो जबाब उच्चारून जातलो. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल असलेले पोरजेची मोगान आनी कालतीपणान सेवा करूंक तांकां बरें आनी कृपेचें जिवीत ताचें देणें फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी कसलोच भेदभाव करिनासतना आपले पोरजेचे उदारमणान सेवा करूंक अदीक करून दुबळ्या दुवेंतांक हे कोवीड दुवेसा समयार सगळे सोंपेपण आनी सवकार दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं तांकां कृपा आनी बळ मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमी भुरग्यांनी मारेच्या जिविताचेर नदर मारून आपल्या कुटुंबान मारये भाशेन हुस्क्यान बोल्लोलीं आनी सेवे चाकरेचीं मनशां जावंक सगळे सोवे उदार काळजाचें जावंक तांकां आनी आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमचे फिरगोजींत वावतल्या दर एका देवसंदेशकारा पासत मागुया. तांणी आपल्या जिवितान मारयेची देख घेवंक एकामेकाचे मोगान सेवा करूंक एकामेकाची फामील कशी जिवंक भुरग्यांक देवाचें उतर परगटपाचो वावर सदांच चालू दवरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आयज देव संदेशकारांचो आनी टिचरींचो दीस समोरंतो. देवान आमच्या सगळ्या टिचरींचे देव संदेशकार हांचेर आशिर्वाद घालून सगळीं तांची स्वप्नां साकार करूंक बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट बापा, कर. आमची मागणी आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसूया. दाना तयारीच्या वेळार गीत घेवया. C4, page 29. आमची पातकां धुवून काडून निर्मल काळजा तुका भोपूंक देवानी मनशा मोदे सौदान करूंक शांती करूंक आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो कुलतीन तुका हस्ती तोंडा वराचो काम तुका भेटूंक संसार सगलो उबान व्हरूंक तुजे मुखार बापाक पावूंक आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. म्हज्या प्रिटशनू ही आमची भेट आमच्या सर्गींच्या बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं.
उबी रावया. कोनवाड्या देवा, आमी तुका वोगताव ते जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं ते आमकां सगळ्यांक देण्याची निरंतरी वावटी जोर. ही आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसून तुमची सवी आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परताय आनी बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोरकाडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेतान जोवन घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां सगळ्या देवदूतां बरोबर एका स्टाडियान तुजी स्तुती आमी परगट्टाव. Povit, 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 dolbarato sorbes portu. Povit, 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 dolbarato sorbes portu. Surgali sonsar boliat, tuja vui bopan. Surgali sonsar boliat, tuja vui bopan. Uturgi, 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 tuka zoi zoi. Sorves porachi navi, yeta taka zoi. Sorves porachi navi, yeta taka zoi. Uturgi, 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 tuka zoi zoi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. आयच्या दिसा तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंडेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. दिमी घालुया आनी आत जोडुया. आनी जेन्ना जेजू वयर उबारताव तेन्ना तुमी म्हणची, म्हज्या सुमया आनी म्हज्या देवा. आपलेच खोशेन खोश मरण सोंसूंक वेचे आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच तांणी खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कांस, नव्यानी सासणीक खोराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशां पासत हे बारावतली. हे म्हज्या उगडासाक खोरात. सुमया आनी म्हज्या देवा. उबी रावया सगळीं. पयलो जबाब दिवन भावार्थाचो गूट परगटुया. सुमया जेजू, तुझे मरण आमी समरपताव. तुझे पुनरुज्जीवनपण आमी परगटाव. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकताव. आज जोडुया आनी दोळे धांपुया. आनी जी मागणी हांव म्हणटा, लोवान तुमी तुमच्या मनांत काळजान तुमी म्हणची. बापा,
जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आयज आमी भक्तीपणी उगडास कोता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूडन रोगोट शेवटेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय खोर म्हूण आमी कालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्पा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूट कोर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कोर. आमाय सोमेस्तांची आयज हांगासर एकठांय जाल्ल्या दर एकाची भोव करून दर टिचरीची आनी संदेशकाराची काकूट कोर म्हूण आमी मागता. आनी क्वार मारिया देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्यून जुजे भाग्यून दोन दुतांनी सोफ काडीत तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तांचे सुख पळोवया. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एक पोन्नान सोरपोदवेदार बापाव सर्वोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. सेवेची मनशां आनी कितें कोत्ता तें ओगेपणान करूंक बापाचो आदार मागुया सगळीं बराबर म्हणून. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कोशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायनेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवशान अत्रेकता. आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरुपांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अपोस्तलांक म्हटलें आयज तूं आमकां जण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बावरताचे दिश्काल आनी तुजे कोशे परमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासनांक. आमेन. सुमेची शांती आनी कुशालकाय सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबी आसूं. तर आतां एकामेकांक शांतीची खुणां दिवया. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. असतो जेजू आपल्या जिवितांत दुसऱ्यांची सेवा केली ओगेपणान. तर ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेवंक आपयल्यान ती आयज आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. ओत्मीक कुमण्याचे मागणे. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करता
आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुजी सुरशिलो कोट सोडूंक केदीच म्हाका निर्मिनाका. आमेन. Page 55. Jesu maka tuji goros zuke zomlik zoshe udok uja divyak bolbizlice yotral zolung bolubece uja divyak bolbizlice yotral zolung bolubece तुझे बगैर मगना जीवित ना बोजिसु आनी पदवी. तुझे बगैर मगना जीवित ना बोजिसु आनी पदवी. प्रार्थूया. सर्वेस्परा जीव या देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणान तुझ्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचे आमोलीक मास रगत घेवन ह्या भोव वर्त्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासणांक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशें बसूया भुरग्यांनो. आज जेन्ना टिचरींचो हो शिक्षकांचो दीस तुमच्या नांवान सगळ्या आमच्या टिचरींक आमी परबीं दिता. बरो भाव राखणेचो ते कोतात, आमची जाणवाय वाडयतात, भावार्थाच्या मार्गान चलूंक ते आमकां तुमकां आदार दितात. तो तांकां परबीं टिचरींक आनी आमच्या गांवच्या फिरगोजेच्या संदेशकारांक. आयज मिसाची मांडावळ केल्या थोड्या आमच्या संदेशकारांनी आनी हे मीस वितरायतात आमची तरणाटीं. तांकां हांव काळजांतान दिनवासतां. ही एक कोडवणी करूंक सोदतां फाल्यांच्या दिसा खातीर. मात आमची इगोज आनी कॉपेलां फिरगोजकारांक केन्ना आनी कशी उक्ती करची हाचे वयर भासाभास करूंक इगोजेक लागू जातल्या PPC वांगड्यांक फाल्यां 2 भागांनी जमात थारायल्या आमच्या सेंट एलेक्साच्या वसऱ्यांत. 2 भागांनी त्यो जातल्यो. सकाळची 9:30 आनी दुसरे 11 वाजता आमच्या हॉलांत. तांणी चुकोय नासतना येवचें. सोशल डिस्टन्सींग हे मनान दवरता आनी मास्क रूपणे घालून येवचें म्हूण आमी विनयता. तर आतां जेजूचो आशिर्वाद घेवया. उबे रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसून तुमची सवी आसूं. सोड पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून. आमेन. भुरग्यांनो, सायबीन मायेचे भाशेन दुसऱ्यांची सेवाक ओगेपणान करूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीनान मोगान तुमा सोमेस्तांक हांव धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज दिवन आनी हांव तुमकां सगल्यांक दिनवासतां. फाल्यां 6 वरांचे मिसाक तुमी तयार जावचें फाल्यां सांजे. तुकाय देव.
Shabota Gidgyoya, T26, page 215. Maria, my good Peachy, go thou wintul moleni. Maria, my Jesus, Maria, my Moji, Maria, my good Peachy, go thou wintul moleni. Maria, my Jesus, Maria, my Moji, 모두 롭두 제나오, 강작 모자 법도, 모와 모르티 꽃산, 집일 모자 길로이다. Moga chi mai mo chi